सुरवातेक गीत घेवया G1 पेज 97 G1. बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भाऊ भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी नातालांचे परबेक तयारी करता आनी लागशिल्ली तयारी आयज आदवेंताचो चवथो आयतार आनी दर एक आयताराक ही तयारी आमी करता तेन्ना हो ह्या सुमानांनी त्याच जेजूचो अनुभव उदीक आनी उदीक आमकां मेळूंक आमी ओतरेकता. आयज ताचेच पदवेची, ताचेच काकुळतीची आनी ताचे जाणवायेची हाचेर आमी नियाळ करता आनी हीच पदवी, हीच जाणवाय, हीच काकुळत दर एकल्याक आमी मागता. हीच चिंतना मनान धरून आमची काळ जमाना एमिसाचे भेटेक तयार करुया. कांय फावटी आमी चुकल्या हांव देखून देवाचे एकामेकाचे भोगसणे मागुया. हांव पातकी सोडुया देवा तुमकां बाबा भयणी हांवें जायती पापां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो अपराध. ह्या बसोन सगळ्या दुर्गणांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या देवा लागीं विनंती करून मागता. सोडपदिदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कळयलां देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कश्ट आनी खुर्सा वरवीं पुनर्जवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. एकदम दावीद सवस्तकायेन आपल्या घरा रावंक लागल्या उपरांत आनी सर्वेस्परान ताका भोंवतणच्या सोर्ब दुस्मानाच्या हातांतलो राखल्या उपरांत राजान नातान प्रवाद्याक म्हणलें, पळय, देवदार रुखाच्या लांकडान बांदलोल्या घरांत हांव जियेतां, पूण देवाची आड पेट एके तोंबूंत रावता. नातानाक राजाक असो जबाब दिलो, चल वच,
आनी तुज्या मनांत आसा तें सगलें कोर, कित्याक सर्वेस्पर तुजें सवें आसा. पूण तेच रातीर सर्वेस्पराचें उतर नातानाक आयलें. वच आनी दाविदाक म्हज्या सेवकाक सांग, म्हाका रावंक तूं हें घर बांदूंक सोदताय? अशें सर्वेस्पर विचारता. म्हजे पोरजे इस्रायलाचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरां राखतालोय तुयचो आपोवन हाडलो. लढाई करूंक तूं वेतालोय तितलेय गांवांनी हांव तुजें सवें आसतालो. आनी तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगल्या तुज्या दुस्मानाचो नास केलो. आनी ह्या संवसारांत व्हडलें नांव जोडिल्ल्या मनशाचें नांव रूप तुका हांव दितलो. म्हजे पोरजे इस्रायलाक हांव एक देस दितलो, आनी त्याच देसांत हांव तिका रोयतलो. आनी म्हजे पोरजे वयर हांव नितीदार नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले ते भाशेन आनी कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगल्या दुस्मानाच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलो. त्याच बरोबर सर्वेस्पर कोळीत करता. सर्वेस्पर तुका व्हड करतलो. सर्वेस्पर तुजें तांव हे घराणें उत्पन्न करतलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे उजीर सदांच भिरांते विणे वचतले, आनी तुजें सिंहासन सासणाक घट उरतलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायोनांनी वाखाणचल्या. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायोनांनी वाखाणचल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणचलो. पिनकेचे पिनकेन तुजें विस्वाशीपण परगटतलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें तुय अखंड करून दवरलाय. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायोनांनी वाखाणचल्या. हांवें विचून काडलां ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तोगयतल्यो. हांवें स्थापतलें तुजें सिंहासन सदां सर्वदा सांबाळटलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायोनांनी वाखाणचल्या. तूं म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव, आनी म्हज्या थारोनाचें खडप. सदांकाल ताका म्हजें बरेपण दाखयतलो. केल्लो करार घट थकतलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायोनांनी वाखाणचल्या. बागीवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. जेजू क्रिस्ताचो निरोप परगटून हांवें शुभ वर्तमान तुमकां कोलीत केला. त्या प्रमाणे जिवंक तुमकां गोटाय दिवंक देवाक तांक आसा. ताका महिमा. जेजू अगोनीत युगा कालांनी गुपीत दवरलेल्या पूण आतांच्या काळार परगट जाल्ल्या गुटाची प्रकाशनी. ताची ओळख आतां सगळ्या विदेशी राष्ट्रांक पावली आनी हे पोरी ती भावार्थान देवाक खालती जावंक पावता. हेंच बापनारांनी आदी फुडें बरोवन दवरलां.
आनी हीच सासणी देवाची येवजण. ओगोनीत जाणवायेच्या एकल्याच देवा जेजू क्रिस्ता वरवीं मोहिमा सासणाच्या सासणाक आमेन. देवाचे उतर हे देवाचे उद्गार. उद्गार. ही आसा हांव देवाची चाकून, जावं म्हजे सोवे तुज्या उतरा प्रमाणे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. सव्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या गोराण्यांतल्या झुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें. आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हळें, नोमान कृपेन बोल्लोले, सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबल्ली आनी नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हळें, भिवू नाका मारिये, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेत जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या गोराण्यांचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वाचती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हळें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकण, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखरी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. हीं उतरां आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान मेळटा. सैमांत आमी नदर मारल्यार कांय वस्तू आमकां समजना त्यो कश्यो घडटा. देवाचे पदवेन घडटा म्हणून येता. एक बीं घेतलें जाल्यार त्या बियांतल्यान येदें व्हड झाड कशें जाता आमकां समजना. खंयचीं फुलां केन्ना फुलचीं, कांय फुलां एकूच दीस उरचीं, कांय फुलां जायते दीस उरचीं, हें कशें आमकां समजना. कांय फावटी भायल्या गांवांनी खारें उदक निवळ करून पियो सारकें करता तेन्ना ते फॅक्ट्रीन व्हरून ताका जाय तें घालून ताची सॅलिनिटी काडून, हारसाण काडून ती पियो सारकें करता. जाय तो प्रोसेस आसा.
पूण समाजान आमी नदर मारल्यार दर्याचें खार उदक हें इवॅपोरेट जावन दूब कसो जावन वयर वचून कुपां जावन बरें उदक पिवपाचें येता. देवाची फॅक्ट्री खंय आसा मनाक समजना. कांय फावटी इलेक्ट्रॉनिक्स आसता जायते रोबोट कशे केलेले आसता मनीस कशे आनी तांकां कमांड दिवन एक कमांड दिवन तेंचे हात पांय चालोशे करता. पूण आमकां मनशांक हे तसले कमांड कांयच ना. आमचो ब्रेनूच दिता. देवानूच घडना. खंय आसा ही सगळी सिस्टम समजना. असल्यो जायत्यो आमी बारीकसाणेन पळय जाल्यार बाबडीनो आमच्या मनान आटापूंक जायना. आनी तेन्ना आमच्यान म्हणूं येता देव आमचो जाणार. वारो खंयच्यान सुरू जाता खंय सोंपता केन्ना कितली वत येवचें कितली गरमी जावची कोण थारायता. असले जायते आमी पळयता जे आमच्या मनशाच्या मनांनी आटापूंक जायना. आनी तेन्ना आमी म्हणूं येता देव आमचो पदवेदार. आनी हो देव पदवेदार हे देवान मनशाक रचलो तेन्ना सुखी आसूंक रचलो. पूण मनशान पातक करून पयस गेलो. देवान ह्या मनशाक सोडूंक ना. परत हाडूंक ताणें येवजण काडली तयारी केली आनी ही तयारी करून आपल्या पुताक धाडलो. आनी ह्या पुताच्या येण्याक बाबडीन ह्या दिसांनी आमी तयारी करता. आयज काल आमी कोणाकूय वीश करता तेन्ना जावं नातालाची बड्डेयाची आमी SMS धाडटा वो मोबायलाचेर एक मॅसेज धाडटा वो फोन करता. पूण आदल्या काळार वो कांय वर्सां फाटीं आदल्या काळारूय म्हणूंक जायना कांय वर्सां फाटीं आनी आजुनूय चलता आमी कार्डां धाडटाले. आनी कार्ड धाडटाले तेन्ना केन्ना तें पावूंक जाय हें चिंतून जायते आदीं तें कार्ड हाडूंक येताले. तें कार्ड हाडटा तेन्ना ते कार्डाचेर उतरां फावो तसलीं आसा जाल्यार पळयताले. उपरांत आमच्या मोगाच्याक तें कार्ड धाडटा म्हणटा थोडीं उतरां आमी बरयताले. वचून पोस्टान स्टॅम्प हाडटाले. त्या उपरांत तें पोस्ट करूंक बरयल्या उपरांत वेताले आनी तें पावसोर दुसरे वाटेन तो मनीसय आपल्याक हें कार्ड येतले विशीस येतले म्हूण रावताले. जाय ती तयारी ही वीश करूंक लागताली. आयज काल मोबायलाचेर रोखडीच वेता. पूण ही तयारी करताली एक कार्ड धाडटाले जाल्यार पर्यान ही नातालाची तयारी एके भशेन लांब. इतलेंच न्हय 25 तारखेर आमचें नोकेत्र तयार जावंक जाय आसलें गोठो तयार जावंक जाय आसलो कितें करतले हे सगळी तयारी जाताली. जेजूच्या येण्याक ही तयारी ह्यो विशीस सगल्यो देवानूय अशेंच कितें केलें. जेजूक संवसारान धाडून तयारी केली आनी तयारीकूय सुरू जाली. आदल्या कोरारान आमी जायते पळयता जंय ही तयारी सुरू जाली. बाकणारांक धाडले प्रॉफेटांक धाडले हेर मनीस दुसरे जाणार धाडले आनी हे भाशेन जेजूच्या येण्याक देवानूय तयारी केली. बाबडीनो आयच्या पयल्या वाचपान हेंच आमकां मेळटा देवाची तयारी बाबतीन. दावीद राजा आसलो आनी तो आपूण सोंसकायेन रावतालो. पूण देवाची आर्क पेट ही तोंबूत आसली. ही आर्क पेट म्हणटा तातूंत कितें आसलें दामानामेत अशें हें आसलें. आनी हें तोंबूत आसा तें पळोवन दावीद पादशाह एक देवाचें घर बांदून करता आनी देवाचें घर बांदून ही कुशी परगडटा. आनी नातान प्रवादी हे दाविदाचें आयकून ताका आस्वासन दिवन म्हणटा तूं तुज्या मनांत आसा तें कर. पूण दाविदाच्या मनान बाबडीनो ही येवजण दुसरीच आसली. आनी हाका लागून हो नातानाक ही कवतूच तो दाविदाक म्हणटा सोस्तीच्या एकल्यान कोणें तरी हें बांदूंक जाय. हें बाकी तो करता ही प्रोफेसी तो करता. आनी कोण तो जेजू वरवीं हें बाकीच जावंक जाय. जेजू वरवीं हें सिद्ध जाता. बाबडीनो हे तोंबूत ही आर्क पेट आसली. हो तोंबू मारयेक आमी सोडून येता आनी आर्क पेट म्हणल्यार जेजू तिच्या कुसव्याक. आनी हो सोडवणदार येतलो म्हणून पदवेदार येतलो म्हणून हो नातान प्रवादी सांगून दिता. हें जाता तेन्ना दावीद पादशाक उगडास करता एक दीस येतलो त्रासांतली तुमी सुट्टल्यात
देव तुमकां निवारतलो, भिरांत आनीक आसची ना. विंचून काडलेली तुमी पोरजो जातली. देव म्हणटा हांव बाप आनी तुमी म्हजी भुरगीं जातली. हे भाशेन देव आपलो पदवेदार सांगात दाविदाक आनी ताचे पोरजेक भासायता. हें पयल्या वाचपान आमी आयकता. देव तयारी करतालो. दुसऱ्या वाचपान बाबडीनो रोमकारांक बरोवन पावलो अशें म्हणटा, जाणवाय आसलोलो एकलोच एकलो म्हळ्यार देव. ही जाणवाय खालतिकायेन आमी आपणावंक, ही जाणवाय आमी बावडतान मानून घेवंक, ही जाणवायेचेर आमी पातयेवन जियोंक भाग्यान पावलो आमकां उगडास करता. दावीद पातशाय स्तोत्रांनी साम नंबर 139 हातून अशें म्हणटा, सर्वेस्परा तुवें म्हजो थाव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठा तें तूं जाणाय. हांव चलतां वो आड पडटा तें तूं पळयताय. म्हणटच देव सर्व जाणार म्हूण दाखोड करता. पयले सुवातेर सर्व पदवेदार ऑमनीपोटेंट आनी सर्व जाणार ऑमनिशंट ही उतरां आमकां सिद्ध करता देव सगलो जाणार. आनी तिसऱ्या वाचपान बाबडीनो देव सर्व काकलूत सार. ही काकलूत जेजू वरवीं तो आमकां पाठयता. शुभ वर्तमानान आमकां हीं उतरां मेळ्ळ्यात. पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती आपली सावळी तुजेर घालतली. परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली म्हणटा तेन्ना बावडीनो चड पावटी हें उतर पवित्र पुस्तकान मेळना. ओवर शेडो जेन्ना हें म्हणटा तेन्ना पवित्र आत्म्याची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. देवूच एके भाशेन तुका सर्व वस्तूंनी आदार करतलो. देवाचें आसलें तुजेर आसतलें. ही उतरां आदल्या कोरांनी मेळटा. जेन्ना ही आर्क पेट आसली थंय देव खूब जावन सावळी घालतालो. ओरण्यांत चलोन वेताना दिसाची तांकां गरमी लागना जावं देव खूब जावन तांचेर सावळी घालतालो. ओवर शेडोड हीच सावळी दर एकल्याचेर हो देव आमचो घालूंक येता. आमकां पवित्र बावतिजमा वरवीं देवान आमकां ही सावळी आमचे एके भाशेन घातलेली आसा. आपणाची केल्ली आसा. स्वर्गीची दाय जी जेजू वरवीं आमकां केल्ली आसा. आनी मारियान हें आस्वासन मानून घेता आनी बोडवोय तिका हें आस्वासन दिता, देवा लागीं जायना तसलें कांयच ना. बाबडीनो आयज सर भोंवतणी आमी नदर मारया. देवाची रोसना आमी वाखाणुया. मनशाक देवान केल्ल्या खातीर दिनवासुया. जायते बारीकसाणेन आमी ऑब्जर्वेशन केलें. इफ यू हॅव एन ऑब्जर्वेशनल आय यू कॅन सी सो मेनी थिंग्स वीच गोज अननोटिस्ड. आमकां थोडे फावटी दिसना सदांची वस्तू जालेली आसा. हे देवाचे जाणवायेक लागून आमी ही जाणवाय दर एकल्याक आमकांय मागुया. देवाची शक्ती आमकां मागुया. सर पदवेदार तो म्हूण मानून घेवया. आनी देवा लागीं कांयच जायना हें मनान धरून कसलेय तर प्रश्न कोश्ट आमचे आसा जाल्यार देवा लागीं ते सुटावे करूंक मागुया. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना कित्याक तो देव सर पदवेदार. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना कित्याक तो देव सर्व जाणार. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना कित्याक तो देव सर्व काकलूत सार. उबी रावया. आमचो बाबाट आमी उचारुया. सत मानता देवाक सर्वदार बापाक स्वर्गांत पृथ्वीच्या रस्त्यार आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या तो पवित्र आत्म्या कडल्यान संजवलो. आग्वाद मेळटान समलो. कस प्रकार ताका सोंसले. ताका साथ जोडलो. ताका मनांत दाखल केलो. तो मनामध्ये घेवलो. तिसऱ्या सांगल्या उच्चार सरकार चडलो. सर्व पितांनी आकाशाच्या
Catholic Consistoire, Orchestra, Patronice Console, Cruce Giromo, Sasace Shri. Amen. आमचो देव सोर पदवीदार सर्व जाणार आनी सर्व काकलूचार ताचे लागीं जायना तसलें कांयच ना तर बावरतान आनी खालतीकायेन आमची मागणी ह्याच देवा मुखार धरुया. मनशा कडेन हें जायना पूण देवा लागीं सगळें जाता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचे पदवेचेर पातयेवन आपले पोरचेक ल्हानविकायेचे गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. खरेंच जें कितें देवाची पिशाय दिसता तें मनशाचे जानवाय परस अदीक जाणें. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी गोरवान भरून न्हय पूण ल्हानविकायेन लोकांची सेवा करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. सर्वेस्पराचे उपकार सोपूंक नात. ताच्या विस्वाशी दयाल मोगाक शेवट ना. आमी सोमेस्तांनी आमच्या कश्टांनी आनी अदीक करून कोविड-19 हे पेस्त पिडे वेळार देवाची पदवी आनी काकलूत अणभवून दुसऱ्यांक जेजूच्या मोगाचे गोवाय जावंक आमकां बापाची मजत मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. बावार दोत्तात तांचें सगळें जाता. जेजूच्या जल्माची लागशिल्ली तयारी करतना बावार्थान आनी ल्हानविकायेन जेजूक आमच्या काळजांनी जल्म दिवन आमचें जिवीत नवसरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. सोर पदवीदार बापा तुजे काकलूचेर पातयेवन आमची मागणी तुजे मुखार दवरल्यान ती तूं दयेन मानून घे आनी आमकां सगल्यांक बावरतान मजबूत कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. बेटोने वेळार गीत घेवया. C17 पेज 35. C17. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या तुमचें बलिदान सोर पदवीदार बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदारांतलें बलिदान आपल्या मनांतल्या मोहिमेक आमच्या नाटके पोळी सुरेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या पवित्र आत्म्यान बागयोंत आंकवार मारयेची खूस सुफोळ केली. तुजे वेदीचेर आमी दवरल्या ती देणी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आयवाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा
सर्त काळी आनी सर्त आय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगोटले उतरां व्हडत्या मोगान आग्वार मायेन ताका सांबाळलो जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणेची देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुरीच्या चड डॉलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सुसुकवेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची तेच परेन जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आदले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणेक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात तिसरो उदगार दिवन बाबार्थाचो गूट परगटुया तुज्या कुर्सा आनी तुवें आमकां सोडिल्ली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे ग्रास करता आनी ओ जिविताचो उडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आमी समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापा सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका पृथ्वी मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समस्यांक तुजें पोर जोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आम्हा समस्यांची दया करून आमी मागता अकबार मरे देवाची माई संगती बेगीन दर दुतान सर कळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणया. आमच्या बाबा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एकदांच आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मुश्किलां तशें आमची नाका भोगोस आनी आमकां ताळेन व्हरून नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकूळतीन सर पातकांतले सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सगळे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सगळ्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटाती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुजे मते भितर घेवचे म्हाका फावना तुज्या एका चंद्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार गीत घेवया. D7 पेज 50. D7.
प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुज्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या सुखांत सासणाक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी बोरवशान बोल्ल्या. आमच्या सोडवंडराच्या जल्माची परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भक्ती. आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. बसुया. देवाचे कृपेन आमी इगर्जेमध्येच्या आदारान खाजर जावन फुडें सरता. एंथनी व्हॅलेंटायन फेर्नांडीस, अंकवारपूत जुजे कायतानो फेर्नांडीस आनी सर्गेस्त सेबस्तियाना क्रिस्तालिना देरेश फेर्नांडीस हांचो रावता बाटयेर नेरूल आनी शेरल डिमेलो, अंकवारदू लॉरेन्स डिमेलो आनी सेबस्तियाना डिमेलो हांची रावता मायमे नेरूल ही तांची दुसरी चीट. तशेंच काजार जावन फुडें सरता एरन विन्संट रापोजो, अंकवारपूत अगुस्तिनो माग्नो रापोजो आनी फिलोमेना दोस सांतोस हांचो रावता कुजिरा सांताक्रूज आनी लियोश्का जोएला डायस, अंकवारदू सोर्गेस माथ्योस, दोमिंगोस फिलिप डायस आनी आयडा सुकुरो डायस हांची रावता फोट्टा वाडो नेरूल ही तांची पयली चीट. कसली आडकूड आसल्यार सांगून दिवंक कायदो आसा. ह्या तरणाट्या पासत आमच्या मागण्यांनी आमी तांचो फुडार बरो जावंक मागुया. आयज बाबुंडो चवथी वात पेटोवंक आमकां ही तयारी करूंक सिस्टर फ्लावियान आनी हेर तरणाटी हांणी आदार केला तांकां हांव दिनवासता. फाल्यां 21 तारीख आमची भायली सफाई फाटल्या दिसांनी आमी केल्या. इगोर्जेन हांगा भितरल्यान उरल्या वयले नितळ केला सगळें, पूण सारून मारून मॉपिंग करपाक हें करूंक हांव मागता तुमच्या लागीं घडटात आनी फाल्यां सांजे 4 वरांचेर येवचें आनी जीं कोण भायल्यान साफ करूंक आयिल्लीं तांकां काट जाताना हांव दिनवासता. गेल्ल्या आयताराक हांवें सांगूंक ना, पूण ह्या आयताराक म्हणटा कित्याक जायतीं जाणां आयिल्लीं आनी जायतो बरो वावर तांणी केला. देवाच्या घराचो मोग तुमकां आसा म्हणून दाखोवड करता. म्हणटच फाल्यां इगोर्जेन भितर सफाई करूंक येतली म्हूण हांव रावतां. आमची नातालांची मिसां 24 तारखेर रातीक एक मीस 8:30 वरांचेर सांजचे रातचे. जी कोण 65 वर्सां वयर आसा तीं आनी 10 वर्सांचे सकला आसा पळय तीं तांणी ह्या मिसाक येवंक जाता. बीस साहेबान आतां परवानगी दिली 60 वर्सांचे वयर आसा तांकांय मीस करूंक आनी 10 वर्सांचे सकला भुरगीं आसा तांकांय. म्हणटच ह्या मिसाक तांणी येवं येता आनी कसलीय तर आडखड आसा दुसऱ्या मिसाक येवन दिसता जाल्यार तुमी सांगचें. पॅरिश कावन्सिलाच्या वांगड्या लागीं वांगला हांवें जायत्या जाणांनी दिल्या, थोड्यांची नांवां येवची तरी उरल्या. म्हणटच एक पयलें मीस 8:30 वरांचेर, दुसरें मीस मागीर 10:30 वरांचेर रातचें आनी सकाळीं 25 7 वरांचेर आनी 8 वरांचेर. सगळीं मिसां भाव भयणीनो तेच भाशेन जातलीं. परबेचे मीस आनी तशें म्हणून ना, कित्याक लोकांक सगल्यांक बरोबर बी येवंक मेळना. म्हणटच सगळे 4 मिसां ही परबेचीच म्हणून येता. म्हणटच कोणें नांव तरी दिवना, तुमी दिवचें. ह्या प्रमाणे आमकां हेर वस्तू मांडूंक सोंपेपणां जाता. हे पावटी आमच्यो फॅमिली डे वो अशें एकठांय येवंक आमकां मेळना, पूण आमचें फॅमिली सेलेब्रेशन घरांनी आमी करूंकच जाय. आनी हाका लागून ह्यो 3 एक्टिविटी आमी थारायलेल्यो आनी त्यो म्हणल्यार एक भुरग्यांनी कार्ड करूंक आनी तें हांगासर 23 तारीख लागून पाठोवंक. ती आमी मागीर हांगा दवरतले, डिस्प्ले करतले.
तेच बरोबर एक क्रिसमस कॅरल वा नातालांची गायनां हाचो एक व्हिडिओ करून जावं मोबायलाचेर एकल्यान म्हणून वा फामिली सांगाता केल्यार अदीक बरें हें आमकां धाडूंक आनी तिसरें एक नोके तयार करप होम मेड विकतें हाडून न्हय भायलें पूण तुमी करून कशेंय करूं येता तें आनी तें नोके हांगासर पाठयलें जाल्यार मागीर आमी तें त्या दिसांनी भायल्यान लायतले म्हणजे ह्यो फामिली सांगाता ह्यो एक्टिविटी कश्यो आमी करूंक मागता फुडल्या आयताराक 2 मिसां पयले मीस 6:30 वरांचेर ह्या मिसाक कोणें येवं येता आनी दुसरे मीस दांडाळी रावतल्या भावा भयणांक 7:30 वरांचेर आयज मीस सोंपल्या उपरांत पॅरिश कावन्सिलाच्या वांगड्यांनी एक 15 मिनटां रावचें म्हूण मागता बुधवारा दिसा 23 तारखेर मीस आसतले मिसीस अप्लोनिया कामिलो हिच्या मोन्नाच्या पयल्या उगडासार हें मीस जातलें 7 वरांचेर पयल्या वर्साचें हें मीस जातलें फाटल्या आयताराक कलेक्शन जालां 7,580 रुपया उबी रावया सर्वीस पोर तुमचे सगळे आसूं सर पुरगा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा शेवटाक गीत घेवया G8 पेज 100 G8